येवकार हांव जवाहर बर्वे. सर्वे गायच्यो हेडलायन्स. वाडट्या कोरोनाचे फाटभुंयेर सरकारी यंत्रणेन सादूर रावपाची गरज. गोंयांत कोविड नेमांच्यो तिस्त्यो वादऱ्यो. नेमणे कडेन सिद्धीनायक खुनाची FIR नोंद. केस हाताळपा खातीर नेमली स्पेशल टीम. गोंयांत अजूनय अणभवपाक मेळटल्यो शिंयाळ्यो राती. फांतोडच्या वेळार दाट दावाचो सामनो. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बरेच दिसा सावन हय ना म्हणत निमणे कडेन आयज पुलिसांनी सिद्धीनायक खुनाची FIR नोंद केली. ही FIR अनवळखी मनशाचेर नोंद जाल्या. कळंगूट दर्यादेगेर नाचनोडचे सिद्धी नायक हे तरणाटे अर्धनग मृत्यू अवस्थेत सापडिल्ले. NGO तारा केरकरान सांगले की ती DGP कडेन उलयली. ताणें गुन्यांवकारांचो सोद घेवपा खातीर एक विशेष टीम तयार केल्या. ह्या आदी कळंगूट पुलीस स्टेशनात सैमीक मृत्यू म्हणून ताजी नोंद केल्ली. लास कॅलट हे चलयेची कूड अशे अवस्थेत सापडिल्ली. पूण हणजुणेंत दर्यादेगेर आमकां कळ्ळें की सिद्धी नायकाची जी केस आसा ती FIR रजिस्टर जाल्या म्हणून अननोन पर्सनाचेर. पण ती अननोन पर्सनाचेर फक्त FIR जाली म्हणून उपयोग जावचे ना. तेजेर खरें म्हणून जाल्यार कसून चवकशी जावपाक जाय चड गरजेचें आहा. हांवें ऑलरेडी DGक सांगलेलें आहा, लेटर बरोवन दिल्लें आसा आनी तेजेर खरें म्हणून जाल्यार कसून चवकशी. आनी DGन आमकां सांगलां की आपूण स्पेशल टीम घालतलो तितून इन्क्वायरी करपाक लागून. हांव तेच सांगपाक आज तांकां सिद्धीच्या पप्पाक आनी मम्मीक सांगपाक येयलें की तुमी खंय तरी पॉलिटिक्साचे हेतून हें करनाका. सद्या तुमी थंड रावात. सगळे FIR जाल्ले आसा तेन्ना तुमी पाशेंस घ्या. सगळे कोण एक्यूज पळय कोण आसा तो मेळटलो. आमचे मागणे आसा की FIR फक्त अननोन पर्सनाचेर न्हू, की खुबशे पुरावे आसा पळय ते सगळे पालयल्ले आसा अशें आमकां दिसून येता. कित्याक जेन्ना आमी RTI मागताले आमकां कांयच दिनासतलें म्हणून ती पळय पालयल्या पळय ती कसून चवकशी जी टीम आतां DGन पळय तयार केल्या आनी ती इन्क्वायरीक पळय आतां घातल्या त्या टिमीन बरे भशेन काम करचें आनी खरेंच ह्या गरिबांक सपोर्ट करचो आनी तांकां न्याय दिवचो अशें म्हणून मागता. ब्युरो रिपोर्ट GOA365. कोरोनाची प्रकरणां वाडत चल्ल्यात. हेर सगळ्या राज्यांनी कोविड प्रोटोकॉल पाळपाचो आग्रो धरला. पूण कोणें कळंगूटे येयलो जाल्यार फाटल्या 2 दिसां सावन गोंयांत पॉझिटिव्हिटीचो रेट 5% परस चड आसा हें कोण मानून घेवचो ना. GOA365 जेन्ना हें दाखोवपाचो यत्न केलो तेन्ना पुलिसांनी आमच्या पत्रकाराक धमकायलो. कळंगूट भागांतलो 31 तारखेचो हो देखाव. थळावो आमदार मायकल लोबो कळंगूट पंचायत आनी जिल्लो अधिकारी कार्यालय योग्य येरादारी वेवस्थापन करपाक अपेशी थारला. देखून टिटोचे लेनी लागीं गोंधळ जाल्लो. बरेच गच्चमुड्डी जाल्ली. समाजीक अंतर वा मास्काचेय भान दवरले ना. गाडयो खंयच्या खंय दवरिल्ल्यो. लोकांक हालपाक सुवातय नासली. दरेक जंक्शनाचेर पुलीस येरादारीचेर लक्ष दवरून आशिल्ले. पूण कसलेंय योग्य नियोजन नाशिल्ल्यान आनी पुराय पट्ट्यात वाहनां चोके ब्लॉक जाल्ल्यान ताचो कितेंच उपेग जालो ना. जेन्ना GOA365 हें दाखोवपाचो यत्न केलो तेन्ना आमच्या पत्रकाराक पुलिसांनी घेरलो आनी कॅमेरा बंद कर म्हूण धमकावपाक लागले. पळयात हे पुलिसांचें नाटक. क्या कर रहे हैं? चेक कर रहा हूँ. स्टॉप कर म्हणून कोण सांगते रे म्हाका? कोण सांगते? दाखव तुका कोण तो सांगते? कितें करता? अरे बाबा रिपोर्टर हांव कोण सांग न्हू तें कितें करता? स्टॉप कर म्हणून कितें करता काय विचारलें सांग न्हू. ID काय तुजें? नव्या वर्साची रात रंगीत आनी उमेदीन आसली. पूण फातोड कुरूप जाली. रातभर लोक झिंगलो. पार्ट्यो उपरांतचेय चित्र मात बेसूर आसले. बागा दर्यादेगेर विस्कटून गेल्ली. पुराय दर्यादेगेर कोयर पातळिल्लो. कांय पर्यटक रेवेतच न्हिदिल्ले दिश्टी पडले. आमचो सिटीजन रिपोर्टर निलेश गोलतेकारान धाडिल्ले हे व्हिडिओ पळयात. GOA365 खातीर बागांतल्यान समीप नार्वेकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोरोना व्हायरसाच्या संसर्गाक लागून रोगप्रतिकारक प्रतिसाद मेळूं येता जो दुयेंती बरो जाल्या उपरांत तिगून उरता. लक्षणां कशीं आसूंदी कोविड-19 दुयेंतींच्या अवयवांचेर हल्लो करपी एंटीबॉडी परस ऑटो एंटीबॉडीजाची निर्मणीक चालना दिवपाक शकता. एका संशोधनात दिसून येयला. हो अभ्यास ओमिक्रॉन व्हेरियंटाचेर मात करपी असो आसा जाणे पुराय संवसारात खवदळ घातला. फाटल्या 24 वरांत भारतात 1431 ओमिक्रॉन केसींची नोंद जाल्या.
महाराष्ट्र 454 प्रकरणांनी आघाडीचेर आसा. त्या उपरांत दिल्लीचो नंबर येता. दिल्लीत 351 प्रकरणां आसात. मजगतीं कोविड-19 आनी 406 मरणांची आनी तेच बरोबर 22,775 ताज्या केसींची फाटल्या 24 वरांत नोंद केल्या. देशांतले सगळ्यांत चड लुकसाण जाल्ल्या राज्यांत प्रकरणांचो आंकडो वाडिल्ल्यान महाराष्ट्र खर निर्बंध घालपाच्या मार्गार आसा. उपमुख्यमंत्री अजित पवारान आयज म्हटलां 10 परस चड मंत्री आनी 20 आमदारांची विशाणू खातीर पॉझिटिव्ह चांचणी येयल्या, जाका लागून विधानसभा अधिवेशन कमी करचें पडलें. फाटल्या 24 वरांत 22,775 ताजे केसी सयत 6 ऑक्टोबर सावन कोविड-19 प्रकरणां भारतांत चड वाडल्यात. दिसपट्टे पॉझिटिव्हिटीचो दर आतां 2.5% आनी सप्तकी पॉझिटिव्हिटीचो दर 1.14% मेरेन आसा. भारताचो सक्रीय केस लोड आतां 1,04,781 जाला. एकूण केसींच्या 1% परस कमी म्हटल्यार 0.30% आसा. फाटल्या 24 वरांत 8,949 नव्या रिकव्हरींची नोंद जाल्या. आतां मेरेन 145.16 कोटी लसींचे डोस दिल्यात. एकूण 67.98 कोटी चांचण्यो घेतल्यात. शेनवारा फांतोडेर 3:30 सुमार गावरवाडो कळंगुटे 15 दुकानांक उजो लागलो. ह्या उज्यात दुकानांचो लासून गोबर जालो. पळयात पुराय बातमी. शेनवारा फांतोडेर गावरवाडो कळंगुटे 15 दुकानांक उजो लागलो. हातूंत 14 कपड्यांची दुकानां आनी एक च्याचें दुकान आसलें. त्या भायर दुकाना कुशीक आशिल्ले एके कारीक आनी एके मोटरसायकलीक लेगीत उजो पेटलो. उजो पालोवपी दळान सुवातेर धांव घेत वेळेरच उजो नियंत्रणांत हाडलो. पळयात. फायर ऑफिसर विलेन फायर स्टेशन. काल आमकां एक 3:30 वरांचेर सकाळ फुडें एक फायर कॉल येयले की शॉपांक उजो पेटला म्हणून हांगा गोरवाडा कलांगूट. सो इमिजिएटली आमची जी क्वीक रिस्पॉन्स ती आमी फर्स्ट टर्न आउट केली, कित्याक थंय रोड नॅरो आसता, काल ट्रॅफिकूय आसता म्हणून फर्स्ट ती धाडली. कित्याक समज इनिशियल स्टेजीर जर उजो धाकटो आसल्यार ती गाडी आमची इजिली ते पालयता. पण त्याच्याच बरोबर आमी व्हडली गाडी टर्न आउट केली. सो जेन्ना आमची गाडी पावली तेन्ना आमच्या स्टाफान पळयलें की उजो सामको व्हडलो पेटलेलो आसा आनी सारको आउट ऑफ कंट्रोल जाल्लो. सो इमिजिएटली तेंच्यांनी म्हापसा फायर स्टेशन रिइन्फोर्समेंटाक आपयली. तेय थंय पावले आनी तसोच हांवूय मिनवायल थंय पावलो त्या टायमार. सो आमी पळयतना पळयलें की सारके लायनीन टेम्पररी शेड्स कश्यो आसल्यो, तेतून ते गार्मेंट शॉप्स म्हळ्यार कपड्याचे सगळीं शॉपां ती आनी तशेंच एक टी स्टॉल आसले सायडीन. सो 14 कपड्याची शॉपां आनी एक टी स्टॉल. ती टी स्टॉलान 3 LPG सिलिंडर आसले. ते म्हाजे ड्युटी करून फायर फायटरांनी इमिजिएटली ते काडले, कित्याक समज ते भितर जर पेटले जाल्यार आनीक व्हडलो ब्लास्ट नाजाल्यार आनीक कितें नुकसाण जावपाचें. सो आमी विथ एसिस्टंट ऑफ मागीर म्हापसा फायर स्टेशन उजो कंट्रोलान घेतलो आनी मागीर तो कंप्लिटली पालयलो. आनी मागीर आमी अशें सायड इन्स्पेक्शनाक गेले की आनीक खंय उजो लागला कितें उरला. तेन्ना कळून येलें की एक I-20 कार थंय सायडीक पार्क आशिल्ली, तिकाय तो फ्लेम म्हटल्यार होलप लागून तिकाय मातशें डॅमेज जाल्ल्या. तशीच त्या शेडीच्या फाटल्यान एक एक्टिवा पार्क केल्ली, तिकाय असो फ्लेम लागून ती मातशी डॅमेज जाल्ली. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान संदीप कामुलकार. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. आनी आतां वेध हवामानाचो. 1 जानेवारी सावन फुडले 5 दीस गोंयचें हवामान थंड आनी सुकेंच उरतलें. हे मजगतीं चडांत चड 34 जाल्यार उण्यांत उणें 23 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. हवामान खात्याचो हो अदमास. नव्या वर्सा फुडले 4-5 दीस वातावरण थंड उरपाची शक्यताय आसा, हवामान खात्यान म्हळां. फुडलीं 48 वरां मळब नितळ उरतलें. कांय कडेन फांतोडेच्या वेळार दवाची कुपां दाटतलीं. येरादारी करप्यांक हो दव आडमेळी हाडटलो. नुस्तेमारी करप्यांक फुडल्या 5 दिसां खातीर खाशेली अशी शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोनाच्या वाडट्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.